आईच्या पहिल्या वाचपांत आम्ही सांपेद्रूच्या पुस्तकांतले आयकलें की आम्ही सर्वांई मोलादीक जावन आसा, मोलादीक दिर्वी. सांपाऊल सांगता मातयेच्या कळशिल्यांत आसची खालें दिर्वी आमी जावन आसा. मातयेच्या कळशिल्यांत असली दिर्वी कशें राखोंक आसा आमी? कशें दवरयेत की ना न्ही, भारी जागृत करूंक आसा. आमची कुडी तशें जावन आसा. एक कळसुलो आशिल्ले बरी मातयेची, जर तर सोडून जाल्यार फुटोनूच वेता. सांपाऊल सांगता जर तर तो कळसुलो फुटलो जाल्यार तें दिर्वें खाली जाता, भायर पडटलें आनी नास जातलें. तशें जाल्यार तें दिर्वें खंयचें आमचें तें आसचें? कोण तें दिर्वें? हॅलो, जेजूस. जेजू म्हणलें दिर्वें आमचें थंय आसा, आमचें थंय आसा. आमी जेजूच्या कुडी रक्ताचें फेस्ताक तयाराय करतेच आसा न्ही गे? होय गे? होय, जेजूचें कुडी रगत. हांव चिंता तुमी कितल्या वर्सां जावन कुमगार सेवंत येत आसात? सोड उणें एक 10 वर्सां सोडा. 10 वर्सांच्या प्रायेर आमी कुमगार सेवल्लो नेंगे उडासे. आतां कितलीं वर्सां जालीं? 65 खंय सुमार एक 55 इयर्स जावन जेजूक काळजांत दवरना सायने. आनी हांगासर आसा आमी थोडी आसोंक पुरो 10 वर्सां, 20 वर्सां, 30, 40, 50 या 60, 70 नेंगी. जेजूक आमी सेवूनच आसा. तो आमचे थंय येवनच आसा, पूण तो खंय वेता? आमचे थंय आयिल्लो खंय गेला? जर तर जेजू आमच्या काळजांत आसा जाल्यार आमचें जिवीत कशें आस जाय आशिल्लें? बदलावण जाय जाल्लें की ना? दुकराच्या मांस केल्ल्याक खाल येता खंय? सरप चडटा खंय निंगी? कोलेस्ट्रॉल चडता खंय? जेजूचें मांस केल्लें आमकां खालें म्हण इल्लें सडच जाय निंगी? इल्लो जेजूचो मोग म्हण येजय नेंगी? येजय की ना? आयच्या दुसऱ्या वाचपांत, आयच्या शुभवार्तेंत आमी पळयता जेजू एक ओपार सांगतात, दाका मळ्याची ओपार नेंगी. वकलांच्यांनी खालें केलें? आयिल्ल्यांक सेवकांक तांकां बरें धरलें मारलें. अकरेक पुताक धाडटा आसतना पुताकी सोडलो ना. कितें म्हळ्यार हाका आमी जर तर लागड काडलो जाल्यार ओ मळो कोणाचो जातलो? आमचोच जातलो म्हणून तांणी चिंतलें नेंगी, आमचोच जातलो. आनी ताका धरलें मारलें आनी तोटाच्या भायर उडयलें म्हणटा आयचे शुभवार्तेंत आमी. जेजून कोणाच्या विशयान सांगलें हें पुरा? ही ओपार कोणाच्या विशयांत आसा? सगळ्या विशयान गे. जेजू विशयांच. तो एकलोच पूत कोण? जेजूच. तशें जाल्यार मोळ्याचो धणी कोण? सर्गींचो बाप नेंगे. आमी कन्नडान देख तुमी पोद आयकला हिंग ಗೊತ್ತೇನಾ म्हाका? ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರ ನೀನಣ್ಣ, ಅವ ಹೇಳಿದಾಗ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಣ್ಣ. ऐकले? यूट्यूबान आसा बट ऐकया. भारी अर्थ बरी सॉंग तें पद. ह्या संवसारांत आमी बड्याच्या घर आसचें म्हणून थोड्यांनी चिंतूंक पुरो म्हजें स्वंत घर हांवें इतलें लाख करोड करसून बांदलां हें म्हजेंत म्हणून. ना ना ना, तुज्या स्वंत घरांत तूं बड्यासोच उडासा समजय तें बड्यासो. कितें म्हळ्यार तो जागो जावंक पुरो, तें घर जावंक पुरो तुजें न्ही. तें कोणाचें? देवाचें. पूण हांगासर आयच्या ओपारीन आमी पळयता मोळ्याचे खाले करतात पुताक लागड काडल्यार पुरो आमचें जाता म्हणून नेंगे. फारीजांवांनी तशें चिंतिल्लें ह्या जगांनी. कितें म्हळ्यार जेजू आयिल्ल्या वेळार ताणें सबार आजापां केलीं आनी लोक ताच्या फाटल्यान वचोंक सुरू जाले. आनी जेजून सांगलें हांव तुजो जीव उंडो, जो कोण म्हजें मांस खाता आनी रगत पियेता तो ससनाक जी येतलो म्हणून. थोडे ताका सोडून गेल्ले. उडा सागे तुमकां
जेजून अपोस्तलाक लागीं विचारलें, तुम्ही म्हाका सोडवेतात की कितें गी म्हणून. पेद्रून कितें सांगलें, सोम्या कोणा लागीं वचो आमी, तुजे थंय आसात जिविताची उतरां, उतरां जिविताची. नेंगी आज हांव आनी तुयी जेजू थंय जिविताची उतरां आमी पळोवन आसावंगी, पळोवन आसावंगी. कित्याक ह्या फारिझेवांनी जेजूक खाली करूंक पळयलो, कितें कारण कितें. आमी जेरुसलेमांत ताच्या थोड्या संगतीन आमी पळयल्यार ते देवाळ थंय हर एक मनीस येवचें एक केंद्र जावन आसलें. आनी त्या देवाळाचे मुखेलीच कितले पयशे जाय तितले पयशे करताले. तुमकां उडास सांग बरो, जेजून दोरी चाटी बरी व्हड न्हू, थोड्यांक 4 वाजोवन धांवडयल्लें आसा गोत्ता न्ही. पारव्यांक आनी बरा तांचे गूड आनी खाण उडोवन नाण्य बरा सकल घालून नेंगी जेजून तांकां धांवडयल्लें. हें देवाचें पवित्र टेंपल तुमी स्वरांचे भुयार केलां, तुमी अपवित्र केलां, हांगा हांव निकळा खाणयोन. तशें केल्लेंच खालें जालें फारिझेवांक. तांकां भारी मार पडलो. कित्याक म्हळ्यार देवाळाक आयिल्ले हर एक वर्सा तांणी एक अर्दें शेकेल देवाळाक तांणी समर्पूंक आशिल्लें. तें अर्दें शेकेल आमच्या रोमागारांचे तें नाण्य दिवचें बरें नाशिल्लें देवाळाक. कित्याक म्हळ्यार रोमागारांच्या नाण्यांत कितें आशिल्लें उडा सागे तुमकां. जेजून एक नाण्य काणयोन काल्या सांत विचारतना चक्रवर्ती नेंगी चक्रवर्तीचें रुपें आसा तांचो, ताचें रूप आसा आनी ताचें सिग्नेचर आसा तांचो. त्या देखून रायाक कितें सर्वता तें तुमी रायाक दिया, देवाक कितें सर्वता तें देवाक दिजें म्हणून. आनी देवाळाक आनी भेटयत आसतना तें नाणी भेटोवचें बरें नाशिल्लें. त्या देखून हे याजक काले करताले टेंपलांत आनी मनी एक्सचेंज म्हणटात पळया. तुमचे कडेन दुबयचे, अमेरिकाचे आनी परा डॉलरांनी आसल्यार तुमी एक्सचेंजाक गेल्ले वेळार काले करतात. ते कितले दितात तितलेच पाटी दितात गे. कमिशन दवरून पाटी दितात न्ही, कमिशन. आनी जेजूच्या काळार येशन जाल्लें, थंयसर तांणी दिल्ल्या पयशांक मस्त कमिशन घेतले हे. आनी तांकां तांचो मस्त दुडू येतालो आनी दुबळ्या धाकट्यांक भारी मार पडतालो. त्या देखूनच जेजून हें पुरो पळोवन तांकां देवळांत धांवडोवंक खालें आयडिया केल्ली ताणें. त्या देखूनच तांकां थंय भायर घाल्लें तांणी. देवाळ तुमी व्यापार स्थान केला म्हणून केदाळा तांकां भायर धांवडयलें गे. हांकां मस्त मार पडलो, देवाळाच्या मुखेल्यांक मार पडलो. त्या देखूनच तांणी खालें योजन केलें, जेजूक लगाड काडचें म्हणून योजन केलें. नेंगी असले आनी एक सबार कितें म्हळ्यार जेजून करचें आजांबा पळोवन लोक ताच्या फाटल्यान वेता आसतले ते पळोवन तांकां खंत जाल्ली, लोक पुराच्या फाटल्यान गेल्यार आमची कितें गत म्हणून. नेंगी त्या देखून जेजूक लागाड काडूंक पडयलें. जेजू हांगासर सांगता सबार जाणांक त्या मालीन धाडलें नेंगी तांच्या सांगता. त्या मळ्यालांच्या लागीं तांकां धाडलें तांणी कालें केलें, एक एकल्यांक मारलें, जिवेशी मारलें. आनी परत कोणाक ते जेजू सांगता कोणाक तांणी जिवेशी मारलें. जेजूच्या पयलीं आयिल्ल्या प्रवाद्यांक तांणी कालें केल्लें, जिवेशी मारलें. थोड्यांक भारी कश्ट दिलें. आमी पळयता इसाया प्रवादी, जेरेमिया प्रवादीक व्हरून बांयंत घाल्लें तांणी नेंगी. सबार सुमार उपाद्र केल्ले, तांकां मारलें आसा, तांकां गांवांत भायर घाल्लें आसा. हें पुरो जेजू सांगता की अकरेक तांणी देवाच्या पुताक तुमी सोडलें ना, ताकाय तुमी लागाड काडलो म्हणून. पूण जेजू सांगता अकरेक कितें ह्या ओपारेंत कितें घडटा गी म्हळ्यार अकरेक धनी येवन कालें करतालो, त्या मोळ्यांक लागाड काडटलो आनी तो मोळो दुसऱ्यांक वेळा वेळाक कोण फळ हाडून दिता गे तांकां तो दितालो. नेंगी या ओपारीचो अर्थ कितें आज म्हाका आनी तुमकां कितें अर्थ खाल्या सोंग पुरो बेस्ट बेस्ट जेजू सांगून वेता गी खाल्या सोंग पुरो. आज म्हाका आनी तुका जेजून विंचलां. कित्या खातीर? कित्याक ताचे मिसांव मुंदारसून व्हरच्या खातीर.
जर तर आम्ही व्यापारांतच मग्न जालां जाल्यार, आमच्या कामांत आमी मग्न जाल्या जाल्यार हांव चिंता हो मोळो कोणाक म्हणी दितलो देव. आमी भायर उरतले हांव न्हय, पिदाय उपडाव म्हणटात न्हय, आमी भायर आसचे पडत. आमी सबारपोटी मिसा घेता जाल्यार खंय आसता आमी. भायर थोड्यांक आमी बैले क्रिस्तावंत म्हणचे आसा. हांवें केद्दाळे म्हणचें, जर तर एकलो मिसाक येवन आल्तारी रंग पाद्राप कितें करता तें दोळ्यांनी पळयना जाल्यार आमी निजाय की निर्भागी आमी म्हणून. आमी पास्कांच्या फेस्ता उपरांतली थोडी वाचपानी आयकोन आसूंक पुरो न्हय. जेजू केदाळा आपोस्तालांक दिश्टीक पडलो आनी तांकां कळ्ळें वो जेजू म्हणून. केदाळा एम्माउसाग्याचे ते 2 जण वाटेर पुरा जेजू लागीं उलोवंक गेल्यात न्हय. तांकां तो कोण म्हणून कळोंक घुसना. जेजून उंडो मोडता आसतना तांणी वळख धरली नेंगी. आमी जर तर हांगासर उंडो मोडता आसतना पळयना जाल्यार आमकां वळख कशी मेळची जेजूची, कशी मेळची. ते थोड्यांक संवय जावन गेल्या ते भायरत बसचें, खाट्यार बसचें, थंय हांगा बसचें नेंगी. आमचे युवा जण चड आजकाल तांकां इगर्जे भितर येवंकूच नाका आज नेंगी. कित्याक म्हळ्यार आमी देवाक कितलें जाता तितलें पयशे दवरता येता. गरज आसतना आपयता देवा, आतां नाका तुजी गरज ना म्हणून. आमी देवाक आपोवचें मागचें केदाळा आमची गरज आसल्या वेळार नेंगे. त्या देखून जर तर आमकांय जेजू भायर घाली जाल्यार आमची गत कसली जावंक पुरो चिंता तुमी. जर तर ताणें आमकां भायर घालिना जाल्यार कितें करी जाय आमी, कितें करी जाय. हरी एका मिसाच्या बलिदानांत भक्तीपणी आमी वांटो घे जाय पयल्यान. आनी हांगासर पाद्राप कुमगार मोडटा आनी तो मोडुल्लो कुमगार कोणाक दिता? तुमकां दिता न्हय. पाद्राप हांगा मोड दिता म्हळ्यार जेजून कशें कुर्सार आपणाकच मोडलो गे, आपणाचो तो जीव ताणें आमकां दिवन ताकाच मोडलो गे, तशेंच हांगासर पाद्राप कालें करतात. तांकां मोडून तुमकां दितात. तुमी कालें करी जाय, उरल्यांक मोडीचे तुमी. कालें करी जाय तुमी. तुमकां तुमी मोडून हेरांक दी जाय. मिसाचो अर्थ तस्सो. हांगासर आसची ती आल्तार थंयच मुगदोली ना ती आल्तार. हांगासर तुमी कुमगार काणयोन वेता आसतना तुमी खंय पुरो वेतात थंय पुरो ती आल्तार तुमच्या फाटल्यानच येता. ती एक्सटेंडेड ऑल्टर म्हणटात. तुम्ही कुमगार हांगासर सेवन तुम्ही घरा वेता आसतना ती आल्तार तुमच्या घरा मुसरी एक्सटेंड जाता, ती विस्तरण जाता. ती तुम्ही मार्केटीक गेल्यात गे थंयसर तुमचे खालें आल्तार विस्तरण जाता. तुम्ही कामाकडे गेल्यात गे थंयसरी तुमचे आल्तार विस्तरण जाता. तुम्ही खंय गेल्यार ती आल्तार तुमच्या फाटल्यानच येता. म्हळ्यार जेजू तुमच्या सांगतास आसता. म्हळ्यार पर्यंत आमी क्रिस्तांव जावन कशें जियोंक जाय तें आमी उडास दवरूंक आसा. एक घडीभर आमचे दोळे दामप्या मोगाचे न्हू. जेजूक आमची कुटुंबां आमी समर्पण दिवया. ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर जेजू आमच्या कुटुंबाचेर ताजो आशिर्वाद घालून दी. हर एक पटी आमी कुमगाराचो साक्रामेंत सेवंत आसतना आमी जेजू बरींच जावंचाक. जेजून कशें ताकाच आमकां ताणें मोडून दिलें गे तशेंच आमी आमकां मोडून हेरांक दिवच्याक जाय आसच्या कृपे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया. पाद्राप आपणाकच मोडून ताच्या लोकांक तो दिता आसतना आवय बापायनी तुमकांच मोडून न्हवऱ्यांनी बायलेक मोडून दिवंक आसा, बायलेनी तांकांच मोडून न्हवऱ्याक दिवंक आसा, आनी आवय बापायनी तांकांच मोडून भुरग्यांक दिवंक आसा.
तशें एकामेकाक आमी आमकांच मोडण दिता आसतना, हेरां खातीर आमी कश्ट आसतना, हेरां खातीर आमी वावर करता आसतना, हेरां खातीर कसलेय कश्ट सोसूंक आमी तयार आसतना खंडीत जावन जेजूस आमच्या सांगाता आमी खंय पुरो येता थंय पुरो येता आमी चोट्ट येतालो. आनी असले भाग आम्हा सर्वांक आमी सच्या बलिदानांत जेजू फावो करून दी म्हणून भुक्तीपणी मागी आंगी.